Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. Cabinet given the approval for the Goa Livelihood Forum as the implementing agency for the operation, management, maintenance of the sustainable development Goa product processing centers and financial support of the 1 crore rupees. जे गोवन या ब्रँडाच्या सकयल वेगवेगळ्या बायोडायव्हर्सिटीच्या अंतर्गत जे प्रोजेक्ट तयार जातात त्या खातीर गोवा लायव्हलीहूड फोरम ही आमी एजन्सी केल्या. ताका ट्रेनिंग, मार्केटिंग, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय न्ही, परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल, वोकल, इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक, फोक डान्स, भरतनाट्यम, कथक, ओके, फोक डान्स फ्रॉम गोवा, ड्रामा एंड थिएटर, त्याचबरोबर बाकी दशावतार एंड अदर ट्रेडिशनल परफॉर्मन्स हाज्या खातीर तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स दिता, स्टायफंड दिता हे शिकपाकूय बी. आनी अंडर दीस स्किम्स ती सिलेक्टेड जाता ते चिल्ड्रन्स, इट इज स्टायफंड फ्रॉम द 3600 टू द ट्रेनिंग फीज 9000 पर्यंत दिता. सगळ्या जाणांनी त्याच्यात 30 मे पर्यंत हे अप्लाय करपाक जाय. शिकपाच्या हांगात वेगवेगळे कडेन जे शिकता भुरगे तांकां इन रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन्स आनी ताच्या खातीर ते करता. इट इज एन एलोकेशन ऑफ द डम क्वॉन्टिटी फॉर द सेजा ओर रिसोर्स लिमिटेड तांच्या खातीर एलोकेशन जाल्लें आसा तें. ओर तेंच्या आनी पयलीं घेतलेलो तो उरलेलो. इट इज तो कॅबिनेटाच्या मुखार म्हणजे एक्सेस ओर तांकां दिला एक्चुली. त्या हातूंत तेंच्यांनी जे लेफ्ट ओर थंय उरलेलो तो ओर 1,25,000 मेट्रीक टन्स कोंडी धारबंदर 1,25,000 तेंच्यांनी घेतलेलो. ओके, ताज्या उपरांत जो आसा पळय न्ही एक्सेस क्वॉन्टिटी ओर तांकां जो दिला आतां 80,000 मेट्रीक. Approval for the Goa rules of admission of the postgraduate degree course of the Goa University at a Goa Medical College. OBC हितूंतल्यान जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक डिग्री कोर्सीस दिवपा जाय आसले ते. डॉक्टर पोनराज हांकां कन्सल्टंट म्हणून आमी परत रिअपॉइंटमेंट केला, रिटायर्ड जाल्ले. न्यूरोसर्जन. रिस्टोरेशन ऑफ द 2 junior सिव्हिल इंजिनियर इन द हाऊसिंग बोर्ड, तांचे 2 पोस्ट हे केले ते रिस्टोर केला परत एकदा. क्रिएशन ऑफ द 23 पोस्ट इन द वेरियस कॅटेगरी इन द गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड.